sombra kayon korunyeta Isas turunyeta Papa mukareta Urkya bukan sombra kayon korunyeta Isas turunyeta Papa mukareta Akna sotang papa Pusuketa duka Akmya sotan papa Pusuketa duka Akmya sotan papa Pusuketa duka Akmya sotan papa Pusuketa duka बाबाची पुताची पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोव्यासो तुमचेही सोबे असो. मोगांची सुख आणि दुःख जिविता पावंडे प्रितीच्या बाबांबडीनो यूत राम आमी जायते फावटी भोव करून लोगणां सोमयार आयकता. देव म्हळ्यार मोगूच मोगान जियोंक आमकां ताचो उलो. सुख आनी दूख आमच्या जिविताचे पावंडे. दर एक पावंडो हांव सोडटा तेन्ना ताचो मोग विस्तारूंक ही देवाची आज्ञा. जी कोण ताच्या मोगाची गोंय जातात ती ताची इश्ट जातात. ही चिंतना मनान धरून ह्या पास्कांच्या सव्या आयतारांत हे मिसा बलिदानांत आमी क्रिस्ताच्या मोगाक साक्षी दिवंक ताची इश्टां जावंक कृपा मागुया. ह्याची मिसाची भेट आमी भेटयता. देवा कारकां दिवन जोन दिसा निमतान आल्वारो फेर्रांव हेमच्या भावा खातीर देवान ताचेर आपलो शुभ आशिर्वाद घालून कुडी आत्म्याची भलायकी ताका फावो करूंक ताचे खातीर मागुया. दुसरें इंतेन्स हांव काजराच्या वर्सा निमतान आमी भेटयता एंटनी आनी मारिया फेर्नांडीस. देवान तांचेर तांच्या लोग्नीक जिविताचेर आपलो शुभ आशिर्वाद घालूंक हे मिसाचे भेटेंत मागुया. त्याच बरोबर आमी उगडास करता जोल दिसा निमतान स्टीफन मोंतेरो. काजराच्या वर्सा निमतान एडमंड आनी आयरीन पीटर आनी टेनिया फेर्नांडीस. देवान तांचेर आनी तांच्या बरोबर दुसरीं जीं आमची भावां भयणां आपलो जोल दीस मनयतात काजराचें वरस मनयतात तांचेर सगळ्यांचेर आपलो शुभ आशिर्वाद घालूंक ही मिसाचे भेटेंत मागुया. आनी घोडये साबार फावटी आमचें जिवीत मोगाचें जिवीत जावंक ना. मोगाक गोवाय दितलें आमचें जिवीत जावंक ना. मोगाच्यो कोरन्यो आमी आमच्या जिवितान आदारूंक नात. असल्यानी साबार पातकांचो उगडास करून देवाची काकृतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर्वपदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या सौभाग्यान सदांच संकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वपदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Soumya
स्वर्गीयानि शक्ती ताच्या इष्टा संसारी सोम्याचे सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेरे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकून तू बापाच्या उस्त्यात बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे वैभव देवा स्वर्गीयानि शक्ती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेचे सुख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर वैभव देवा स्वर्गीयानि शक्ती ताच्या इष्टा संसारी प्रार्थूया जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गोरसो ओगेपणान बापा मुखार दवरुया जायत्या जाणांनी आपणा पासत मागूंक लायला तरेतरेच्यो गोरजो तांच्यो आसा कितल्याच जाणांक आमी मागतल्या म्हूण ह्या मागण्याचें आस्वासन दिलां ह्या वेळार सगळे मनान धरून इंतेन्सवा बापाक उबारुया भू करून दिसा दिसपटी आमी पिडे खातीर मागत आसा देवान आमकां राखची आनी सांबाळची आजतान जेन्ना कर्फ्यू सुरू जाताली बरे भाशेन जगण्यातल्यान आपापली जबाबदारी पाळची सांबाळची आनी हे भाशेन आमचो दुसऱ्यांचो जीव राखूंक सांबाळूंक प्रयत्न करचे ही पिडेक सांपडलेली जायतीं आमची भावां भयणां आसा कोणी तांकां आदार ना कोणी तांणी तरेतरेची गोरचेक सांपडलेलीं आसा बोरवांचो कसो ना देवान तांकां उत्तेजन दिवंक देवान तांकां हो बोरवांचो दिवंक मागुया मोगान आपुरबायेन तांची सेवा करतलीं जायतीं आमची भावां भयणां आसा दोतोर आसात नर्सी आसात वॉर्ड बॉयज आसात दुसरो ल्हान व्हड वावर करतलीं आमची भावां भयणां आसा देवान तांकां सगल्यांक घोटाय दिवची बोड दिवचें राखची आनी सांबाळची तूं मोगूच देवा तुज्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां तुजें जिवीत मेळूंक ताका तुवें संवसारांत धाडलोय हातून तुजो मोग सारको उगडापो जालो ह्या मोगाळ बापाची आमी खरीं भुरगीं जावं आनी एकामेकाचो मोग करून तुज्या मोगान जियोंक जेजून बासायल्लो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन धर्मदूतांच्या इतिहासा वेले वाचप पेद्रू कॉर्नेलाच्या घराच्या उमऱ्याशी पावतूच कॉर्नेल ताका मेळूंक गेलो आनी ताचे पांय पडून सारकोच सरपटलो पूण पेद्रून ताका अशें म्हणून उठयलो उठ तर हांवूय एक मनीस मागीर पेद्रून अशें उलोवंक सुरू केलें देव मनशा मदें अंतर करिना म्हूण म्हाका आतां थावें जालां पूण जो मनीस खंयच्याय राष्ट्राचो जावं देवाक भियेता आनी प्रमाणीकपणान चलता तो की देवाक आवडटा पेद्रू अशें उलयता थंयच आसतना ताचें उतर आयकतल्या सगल्यांचेर पवित्र आत्मो देंवलो
विदेशांचेर पुऱ्यान पवित्र आत्म्याचें देणें देवान घालें म्हूण पेद्रू बरोबर आयिल्ले ते सुनोद केल्ले बाबार्थी तोटाकले, कित्याक ती आठवो भासो उलयतालीं आनी देवाक वाखाणटालीं तें तांकां आयकूंक येतालें. तेन्ना पेद्रून म्हळें, आमकां मेळ्ळो तोच पवित्र आत्मो तांकांय मेळ्ळो म्हणटूच तांकांय उदकाचें पवित्र स्नान दिवंक कोणाच्यान आडाव येता. आनी ताणें तांकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान दिवंक फर्मायलें. उपरांत थोडे दीस आपणाची राव म्हूण तांणी ताचे कडेन मागलें. देवाचें उतोरें, देवाचे व्हड उपकार. आतांच आयकल्ल्या ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी जातलो. शेकांचे प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली म्हणुया. शेकांचे प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रचून गाव. नवें गीत सोबीत सुंदर ताणें केली ओचोऱ्या. उजव्या हाताच्या बोळांनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली म्हणुया. शेकांचे प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलाचे कुडीयेंतान आपलो तीर विस्वासी मोग मनान धरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली म्हणुया. शेकांचे प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. शेकांचे प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. आखे पृथ्वे घोणघोणान सर्वेस्पराच्या मानाक खुशाल गितां घोडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड म्हणुया. शेकांचे प्रितुमीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. बागयुंत जुवांवचे पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या उपुरबायेच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक देव म्हळ्यार मोगूच. आनी कित्याक देव म्हळ्यार मोग देवा कडचोच. आमी जो कोण मोग करता तो देवांतान जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हळ्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातूंत देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो ओ. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण देवान आमचो मोग केला तो. आमची पातकां नाटा करूंक बोली कसो आपले पुताक धाडून मोग केलो तो. देवाचे उतोरें, देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. उद्गाराक सगळीं उबी रावया आनी गायन गावुया. Sorvesporak soiso, sorvesporak soiso, sorvesporak soiso, sorvesporak soiso. Aki povisoba, écoute son osva, somlia toshi moda. सर्वेस्पर तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवांव
की तूं विवेची आनी फळां घेवची तोपता तोचून फळां अशें म्हजे नवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दितलो ही म्हजी आज्ञा तुमकां एकामेकांचो मोग करप जेसू क्रिस्ताची शुभ मागणे वागणूक इश्ट पास्काचो सोवा आयतार आनी ह्या सोवे आयतार देवाच्या उतराचो संदेश आमकां मोगाचो संदेश देव म्हळ्यार मोग आनी मोगूच सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलो जमात प्रार्थना आमी आयकलो आज परगडलेल्या वाचपांनी आमकां ताचोच उगडास केला देव म्हळ्यार मोग आनी मोगूच आनी तुका वगैरे तातूंत हें जावन आसा देवाच्या मोगाचें सोय देवाचें सोय जावन आसा मोगाचें सोय द नेचर ऑफ गॉड इज लव फॉर गॉड इज लव द लव इटसेल्फ तूं बारीकसाणेन देवाच्या सोयेचेर नदर मारली जाल्यार आमकां मोगाचें सोय आमचो देव मोग म्हूण आमकां दाखयता सुरवेक मोगान आनी आपुरबायेन देवान संवसार आपल्या सारक्याचो आपल्या रुपाचो मनशाक रचलो आनी हे भाशेन आपल्या मोगाचें सोयम देवान दाखोवण केलें इस्रायल पोरचे सवे आपलो मोग आनी मोयपास तांचे अविस्वाशीपणान पासून देवान दाखयलो ह्या मोगाची संपूर्णताय कशी आपल्या एकल्याच पुताक ताणें आमचे खातीर वोंपून दिलो जोवाचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे खातीर वोंपून दिलो गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दॅट ही गेव हिज ओनली सन एके भाशेन बाबा म्हणिनो आपलो मोग देवान आमा मनशां सवें आमचे अविस्वाशीपणान पासून आमचे अनभावार्थेपणान पासून ताणें आमकां उक्तो केलो जेजू देवाच्या मोगाचो संपूर्ण रूपकार आनी हेंच कितें जेजूनय बी आपल्या जिवितांत केलें जेजू बापाचो मोग पोरचेक पोरकोटूंक लागलो दोरेक ताची चाल दोरेक ताचें उलोवप दोरेक ताचें वागणूक जावन गेली एक कोरणी जावन गेली मोगाची चाल मोगाची कोरणी मोगाचें उतर आनी भाशेन आपल्या बापाक ताणें ह्या असल्या मोगाच्या कोरण्या वरवीं उलोवपा वरवीं गोवाय दिली आज बाबा म्हणून पुरकोटलेलीं तिनूय वाचपां आमकां देवाच्याच मोगाची खबर सांगता देवाचो मोग सगल्यांक एकठांयता देवाचो मोग कसलेच तरेची अंतर करिना पयल्या वाचपान दोन दुताच्या इतिहासांतल्या वाचपान हें स्पश्ट केल्लें आसा पेद्रू कोर्नेलाच्या घरा वेता आनी थंयसर आमकां तांचे मदेकत ह्या असल्या मोगाची वागणुकेची खबर पयल्या वाचपान आयकूंक मेळ्ळ्या कोर्नेल जरी जुदेव न्हय कोर्नेल जरी अधिकारी आसलो फुडारी आसलो आनी तांचे चाली रिती प्रमाणे जुदेव न्हय ताणें जुदेव न्हय तांच्या घरा वचूंक जायनासतलें तरी आसतना देवाची येवजणे प्रमाणे पेद्रू कोर्नेलाच्या जो जुदेव न्हय आसलो ताच्या घरा वेता आनी हें पळोवन कोर्नेल पेद्रूच्या पांयां पडटा एके भाशेन आपलो मोग पेद्रू सवें हो कोर्नेल दाखयता पूण तेदे वेळार पेद्रू ताका म्हणटा उठ तर हांवूय एक मनीस एके वाटेन जरी कोर्नेल हो मोग पेद्रूच्या पांयां पडून सरपट पडून ताका दाखयता जाल्यार दुसरे वाटेन पेद्रू अशें ताणें करिना जावंक ताका उगडास करता कित्याक आमचो देव फकत देवाक आमच्यान समर्पण करूंक जाता देवाक आमच्यान नमस्कार करूंक जाता फकत देवाच्याच पांयां आमच्यान पडूंक जाता ही शिकवण पेद्रू कोर्नेलाक दिता आनी बाबा म्हणून तांचे मदें ही भासाभास चलता आसतना एक थावें जाता आनी तें म्हटल्यार देवाचो मोग सगल्यांक एकठांयता थंयसर आमकां मेळटा कसलेच तरेची देव मनशां मदें अंतर करिना म्हूण आतां म्हाका थावें जालें पेद्रू ह्या उतरांनी कोर्नेलाक सांगता कित्याक कोर्नेल जो देव न्हय आसलो अनभावार्थी आसलो तरी आसतना देव
पेद्रूक ताच्या घरा पाठयता आनी आपलो मोग मोयपास दाखयता. आनीक एक वस्त आमकां ह्या पयल्या वाचपान मेळटा ती म्हटल्यार विदेशाचेर पर्यान पवित्र आत्म्याचे तेणें देवान घातलें. जुदेव न्हय ती, भावार्थी न्हय ती, विदेशी आसतली, तांचेर पासून देवान आपलो पवित्र आत्मो पाठयलो आनी एके भाशेन आपलो मोग सगल्यांक थावो हें ताणें दाखोवण केलें. आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत हांव जो जेजूच्या मोगाचो शीस आसलो, जाचें सगळें बरोवप जावं शुभ वर्तमान जावं ताच्यो चिटी मोगाचेर आदारलेल्यो आसात. आनी होच जो मोग ताणें जेजूचो अनुभवलेलो तो आपल्या बरोवपांतल्यान तो परकोट करता. आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यवंत हांव उगडास करून म्हणटा देव म्हळ्यार मोग आनी मोगूच. देवाचो आमी मोग करची गरज, कित्याक मोग देवा कडचो येता आनी भाशेन आमी सगळीं देवाच्या मोगाची म्हण आमकां उगडास करता. शुभ वर्तमानांत त्याच जुवांच्या शुभ वर्तमानांत नव्यान आमकां जेजू एकामेकाचो मोग करूंक एकामेकाची ही मोगाची आज्ञा जेजू आमकां दिता. जी आज्ञा मोगाची आज्ञा, जो मोग आमी देवाचो करतात तो न्हय, पूण देवान आमचो मोग केला तसल्या मोगाची खबर जो आमकां सांगता. जो मोग देवान आमचे खातीर त्यागी मोग केलो, आपल्या पुता जेजूक आमचे खातीर धाडलो, आपल्या पुता जेजूक ताणें खुर्सार आमच्या मोगा खातीर मारलो. असल्या त्याग सॅक्रिफिसाच्या मोगाची खबर जो हांव आयच्या शुभ वर्तमानांत करता. बाबा म्हणिनो सगळीं आमी देवाचे आपुरबायेची पूत आनी धुवो पवित्र स्नानांतल्यान बावतिस्मांतल्यान हें देणें तुमकां आनी आमकां फावो जाला. देवाच्या आपुरबायेची भुरगीं आमी, जेजूच्या मोगाची भाव भयणां आमी, पवित्र आत्म्याची मंदिरां आमी. एके भाशेन आमचें जिवीत मोगाचें जिवीत, आमचें जिवीत हे मोगाचो रूपकार जावंक आज तुका आनी म्हाका देवाची उतर आपयता. जेजूची आज्ञा मोगाची आज्ञा जाल्यार आमची कोरण्यो, आमचें उलोवप, आमची चाल, आमची वागणूक मोगाची जाता काय. जी मोगाची आज्ञा जेजून आमकां दिल्या ती आमी पाळपाचो प्रयत्न करता काय. जरी हे गंभीर परिस्थितींत आमी आसा, जरी घोडी हो मोगाक गोवाय दिवंक घोडी आडखोळ आसतली, भिरांत येतली, पूण तरी आसतना जाय ती आमची भावां भयणां घोडटा ते भाशेन ह्या आगोड परिस्थितींत पासून त्याग सॅक्रिफीस करून आपलो जीव पासून रिस्कार घालून एके भाशेन ही पिडेक सांपडलेल्यांची सेवा करतात, तांचे सवे मोग मोयपास दाखयतात. शाबासकी हो तांचो मोग आयच्या दिसाक आमी ओळखून घेता, तांच्या मोगाच्या कोरण्याची आमी तुस्त करता, तोखणाय करता. देवाचो आशिर्वाद हे तांच्या बऱ्या वावराचेर आमी मागून घेता. आनी आमी दुसरी जी घरांत आसा ती फुडें घोडटा ते भाशेन आमच्या कुटुंबांत सवे फुडें मोगाच्यो आज्ञांक पाळून मोगाच्यो कोरण्यो आमी आदारून जेजूक गोवाय दितली. मोगाच्या कोरण्या वरवीं जेजूक गोवाय दितली मनशां आमकां कोर म्हूण मागुया. देवाचो मोग पेल्याचो मोग बाराबर वेता. दिश्टी पडटा त्या मनशाचो पेल्याचो तूं मोग करिना जाल्यार दिश्टी पडना त्या देवाचो तूं कसो करतलो. देवाचें उतर पवित्र पुस्तक आमकां उगडास करता. देखून बाबा म्हणिनो देवाच्या मोगाक घोडटा ते भाशेन बऱ्या कोरण्यांतल्यान आमी गोवाय दिवपाचो प्रयत्न करुया, देवाच्या मोगाक साक्षी दिवया आनी अशे भाशेन आमकां सगल्यांक मोगाची भुरगीं, मोगाची भाव भयणां, मोगाचे गोवाय कर म्हूण मागुया. विरवया. ह्या वेळार आमचो भावार्थ उच्चारून बराबर म्हणया. सोत मानता देवा, सर्वपदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू ख्रिस्ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, अंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंच पिलाता खाल ताणें क्रूस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निगी पिलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सर्वपदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार बऱ्या कोरण्यांतल्यान
मोगाच्या कोरण्यांतल्यान देवाक गोवाय दितले साक्षी दितली आमकां मनशांक कर म्हूण कांय मागण्यांतल्यान बापा लागीं मागुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक आपलो खरो इश्ट करून आपल्या जिविताचे देखींतल्यान ताच्या मोगाचो उपकार जावन आपल्या शेळयांची सेवा करून तांकां देवाचो आदार मागुया. तुया बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची आमच्या देश कारभार चलयतल्या पासून मागुया. भोव करून हे महामारीक लागून जायतो आमचो लोक मरूंक पावला. जायत्यांक हॉस्पिटलांनी जागो ना. आमच्या देश कारभाऱ्यांनी आमच्या लोकांची सेवा करून आनी भोव करून हे पिढींतली मेकळी करूंक पावत असले उपाय घेतल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची आमच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्यान जेजूक आपलो इश्ट म्हूण ओळखून आपल्या कुटुंबांत मोगाचें वातावरण रचून हाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची आज आमी आख्या संवसाराक भोव करून उस्तुमतेच्या गांवांनी आवयांचो दीस पाळटा. सगल्या आमच्या आवयांच्या देण्या खातीर दिन वासून एक आवयक फिरीत देवान आशिर्वादान भरूंक बरी भलायकीन भरूंक आनीक आपल्या कुटुंबाक आपल्या मोगाची उबेन तांणी सांबाळूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची फाटल्या सातोड्यान जायतीं आमची भाव भयणां हे कोविड-19 पिडीत मरून पडल्यात. जायत्यांच्या घरांनी अकस्मात दूख आयला. आमच्याय गांवांत जायतो लोक मेला. फाटल्या सातोड्यांत मेल्ल्यांक शासनाची शांती तांच्या कुटुंबाक बुजवण आनी पिडीत आसलेल्यांक जेजूची पेकोवणी पाव जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतलेल्या आम्हा समेस्तान एकामेकाच्या मोगांत जिवन जेजूच्या मोगाची गोवाय जावन पवित्र आत्म्याची कृपा आनी बोळ आमकां देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आमची बाबा मगडा तुजेर पातयेवन तुजेर विस्वासून ही मागणी तुजे मुखार दवरल्यान ती तूं आयकून घे आनी आमकां सगल्यांक तुज्या आशिर्वादान भर तुज्या मोगान भर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. बेटोने वेलार गायन गावुया. देवा उतोर आमी घेतला. C15 page 34. C15 page 34. So
म्हजे भवमडीनो हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मान जाता असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, कोणेय जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हड मोग ना म्हूण जेजून आमकां उगडास केला. आनी ताणेंच न्हय इश्टां पासत पूण आमा दुस्माना पासत खुर्सार आपलो जीव दिलो. ह्या ताच्या उतरां चिंतना व्हरत्या मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. आनी ताच्या बोळान तीच मोगाची वाट धरूंक आमकांय फावो कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक खरी वेदी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Sonsa, dola tuja moi baba, un sorgi tu caso e sol, solves bona celavi, yeta ta caso, un sorgi tu caso e sol. बाबा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कॉस्ट मरण सुसुकवेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुम्ही समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या सासणीक घराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारोवतलो. हे म्हज्या उगडासा करून. Powartaco gut porgotuja, Jezu melo, Jezu dziewon zala, Jezu nowian jedolo. Baba, Jezuच्या मरणाचो आनी पुनो जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा कर. आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता.
जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समजतांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुणी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबांबरीची कांकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समजता तुजे पोरसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समजतांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची आपआपल्या घरांनी रावून इमिसाचे भेटेन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोंत धोर दुता आमचो आस्कारी बागयोंत मिंगेल आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटली. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वपत्रीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. बाबांबडेनो, देव म्हळ्यार मोग आनी मोगूच आनी तूं बाबा वरेंत ह्याच देवान, मोगाच्या देवान आमच्या आख्खें जिवीत मोगान भरलेलें आसा. आमचो मोग मोयपास ताणें केलेलो आसा. शीम मेर नासलो मोग आमचे सवें तो दाखयत आसा. ह्या वेळार बुकरून ताच्या मोगाच्या देण्या खातीर आमकां आजून पासून देवान मोगान राखल्यान, सांबाळल्यान, मोगान आपल्या आशिर्वादान भरल्यान ह्या मोगाच्या देण्या खातीर ताका दिनवासुया. जेजून शिकयलेलें मागणें आर्गांच्या मनान बापाक उबारुया. आमचे बाबा, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी अशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जची येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुमेची शांती सदाकाल तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली सगळीं आमी सुभागी. म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमचे काळजांत आयला ताका आमी दिनवासुया. आमचो संदेश आज देव मोगानूच ताणें आमकां रुसल्यान आनी मोगा जिवीत जिवंक आमकां
आव्हान आसा, आमकां आपोवणें आसा. मोगाचें जिवीत आमच्या घरांत शेजाऱ्याक वाड्यांक जिवन आमचे खातीर मरून जिवन जाल्ल्या जेजू लागीं आमकां कृपा मागुया. आज आमी अंतरराष्ट्रीय आवयांचो दीस पाळटाव, मदर्स डे. आमच्या आवयांच्या देण्या खातीर देवाक दिन वासुया. प्रत्येक आवय आपल्या भुरग्यांक न्हय जिवीत दिता, पूण भुरग्यांचो सांबाळ करता, भुरग्यांक फुडाराक फुडो करूंक वाट दाखयता. एक आवय म्हळ्यार सगळे बरेपणांची जोर. आमच्या आवयां पासत मागुया. आवयाचें देणें मेळूंक ना तांचोय उगडास करुया. आमच्या आवयांचेर देवाचो आशिर्वाद पडूंक आमची मागणी उबारुया. सर पदवेदार आनी काकुसरा देवा, तूं आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर ही कोरोना व्हायरस पिडेकाल कोश्टवतेल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणायन आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, ही पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोशें येता. हे पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानी एक वासीन सोदून काडला. ते मनशा कुळाक गुन्यादीक पडल्यार पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पुर्जेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय म्हूण मागता. तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रार्थूया. प्रितीच्या बाबा, तुज्यो आज्ञा पाळून जेजू तुज्या मोगान सदांच जियेलो. तशेंच ताच्यो आज्ञा पाळून आमी ताच्या मोगान जियोवची म्हूण ताणें आमकां सांगलां सदांच. पूण भोव करून ह्या सातोड्यांत ह्या ताच्या उतरां पोरमणेचून आमचें चालतें किरकोळ जिवीत तोखतात तसल्या फळांनी सुफोळ करूं आनी असो जेजून बासायलो संतोश आमचे भितर सांबाळूंक आनी आमी ओतरेकता. ह्या खातीर तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमच्या काळजांनी जियोंक धाड म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भवमडीनो, ही गंभीर परिस्थितींत आमी आसतना एकामेका पासत मागुया. आमी तुमचे खातीर मागता, तुमी आमचे खातीर मागचें. मागण्याच्या मनान एकामेका सवें हो एक झार आमी वाडोवचो. मागण्याच्या बांदपासान एकामेकाक आमकां दवर म्हूण मागुया. दुसरे सुवातेर मातशें काळजी घेवया. ही वाडत आसा, गंभीर परिस्थिती ती पावल्या, भिरांत सुट्टा, आकांत येता. ह्या वेळार जण एकल्यान आपआपल्या जिवाची काळजी घेवची. जे उपाय आसात आमच्या हातांनी आसात ते आमी घेवचे. गरज आसा जाल्यारूच भायर सरचें. जे कर्फ्यू लागलेले आसा ते बरे भाशेन आमी सांबाळचें आनी जाता ते भाशेन ही पिडा उणी करपाचो जो उपाय आमच्या हातांत आसा तो आमी घेवन आमी सांबाळचें. एकामेका पासत मागचें, एकामेकाचो जीव सांबाळचो, एकामेकान जण एकल्यान आपआपल्या जिवाची कुयदाद करची. एकामेका पासत मागचें. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायोन गावुया. निर्भागी आमची काळजां. K7 पेज 142. K7 पेज 142. निर्भागी आमची काळजां काळोखांत बुडून आसली, निराशे दुखावली, आमची सुखे जाली. निर्भागी आमची काळजां
다시 돌아보리 아우지도 축해 살이 감사도 소 예수 모나도 브로카 예수 우리 또 벌써 예수 지내줘 소야 예수 감사도 소 예수 모나도 브로카 예수 우리 또 벌써 예수 지내줘 소야